नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीतल्या मेहदीगंज हांगा 3884 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या 44 उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनियादी फातर बसयलो आणि उक्तावण लेगीत केलें. ह्या प्रकल्पांत रस्त्यांची मुळावी बांदावळ, वीज, शिक्षण आणि पर्यटनाच्या उदरगतीचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार आयोजित भौशीक रॅलींत संबोधित करतना प्रधानमंत्र्यांनी शाराच्या नेटान जावपी उदरगतीचेर भर दिलो आणि काशी हे फकत पुरातन काळाचे प्रतीकच न्हय तर उदरगतीचो आदर्श म्हणून उदेला अशें उलयतना तांणी सांगलें. भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है. इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है. यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है. भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है. काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है. मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं. या कार्यावळी वेळार 70 वर्सां पिरायेच्या वडील नागरिकांक आयुष्मान कार्डां, 3 भौगोलिक संकेता खातीर प्रमाणपत्रां आणि अमूलाच्या बाणस दुग्ध शाळेकडेन संबंधित राज्यातल्या दुग्ध शेतकारांक 106 कोटी रुपयांचो बोनस हस्तांतरीत केलो. लोकनेतो राजाराम बापू पाटील ललित कला अकादमी आणि गोंय विद्यापीठ शणै गोंयबाब साहित्य आणि भाषा महाशाळा आयोजित ललित कला सन्मान पुरस्कार सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आदले महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री आणि अकादमीचे अध्यक्ष जयंत पाटील, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर हरिलाल मेनन, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉक्टर सदानंद मोरे आणि हेर मानेस्तांच्या उपस्थितीत पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो. ह्या वेळार जिणे गौरव पुरस्कार जैतिवंत डॉक्टर रमेश वानखेडे आणि ललित कला सन्मान पुरस्कार जैतिवंत लेखक नाटककार अभिराम भडकमकर, कवयित्री डॉक्टर मीनाक्षी पाटील, आदिवासी साहित्य संशोधक डॉक्टर तुकाराम रोंगटे, ललित लेखक डॉक्टर प्रकाश जळे, लेखक आणि मराठी भाषा प्रसारक प्राचार्य अनिल सामंत हांकां मुख्यमंत्र्यांनी परबी भेटयली. गोंय आणि महाराष्ट्रान मराठीच्या उदरगतीक योगदान दिलां. तरणाट्यांनी असल्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान भाषा, ललित कला हांच्या विकासा खातीर योगदान दिवचें आणि समृद्धी वाडोवची अशें आवाहन लेगीत मुख्यमंत्र्यांनी केलें. महाराष्ट्रात आणि गोव्याचं नातं हे तसं अतूट नातं आहे आणि यापुढेही ते म्हणजे मोरे साहेब बोलत असताना त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटलं की वेगवेगळे साहित्य असेल किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रात असेल की गोव्यानेही आणि महाराष्ट्राने एकत्र यावं. पण मी नक्कीच सांगेन की आज आम्हाला मोठा अभिमान आहे. मराठी संगीत नाटकामध्ये कधी कधी महाराष्ट्रापेक्षा गोवा 1 नंबरवरती असतोय आणि गोव्याचं नाटक हे आम्ही 1 नंबरवरती पहिला नंबर मिळतोय. ही खरं म्हणजे गोव्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. ज्या महाराष्ट्राने गोव्याला जे मराठी शिक्षक दिले आणि तोच गोवा आज मराठीमध्ये अग्रस्थानी जाऊन काम करतोय हे सांगत असतानाही मला खूप अभिमान वाटतो. आणि सदोदित यापुढेही अशाच पद्धतीची साहित्य चळवळ असेल किंवा बाकी ह्याच्यामध्ये गोव्यातील आपले साहित्यिक संशोधक अशाच पद्धतीने खूप काम करत जाईल. वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी आयज वीज खात्यान आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार गोंयच्या अंगणवाडीक इंडक्शन कुकटॉपाचें वितरण जालें. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी ह्या वेळार केंद्रान 2030 वर्सा मेरेन 500 गिगावॅट हरीत उर्जा निर्मितीची मोख दवरल्या अशें सांगलें. गोंय ही मोख 2029 वर्सा मेरेन मेळयतलो असो विस्वास लेगीत तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. ही कार्यावळ ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीच्या जोड पालवान परबरे आयोजित केल्ली. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा आणि आय थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग बाय 2029 of this 500 gigawatt. As on today, आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत
जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. आनी तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयले जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता, काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो. म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो. आज केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकी पेना दी फ्रांस, साल्वादोर दी मुंद, भिरोंडा ह्या ग्रामपंचायतीक शववाहिका भेटयल्यो. पर्यटन भवनात जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत राना उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्ष डॉ. देविया राणे हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना थळाव्या वाठाराच्या उदरगतींत पंचायतीच्या योगदानाचेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी भर दिलो. आज बरें दिसता की एक इन्फ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सेवा जी काही गांवांत जाय ती पावोवपाचें काम आतां पर्यंत आमी केल्लें आसा. जो प्रपोजल पंचायत दिता, जो प्रपोजल म्युनिसिपालिटी दिता किंवा आमचे आमदार सांगतात तो प्रपोजल तांकां दिवपाचें काम आतां पर्यंत जालां. आनी सगळ्यांनी पंचायतींनी, म्युनिसिपालिटींनी, आमदारांनी सगळ्यांनी खास करून आनी कलेक्टर ऑफिस ज्या आमचो प्रपोजल खंयचे बेगीन डिले न करता आमचे जे घातलेले प्रपोजल सगळे जाल्ले आसात. आतां थोडेशे पायपलायनीक आसात आनी बेगिना बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आतां जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटला जो प्रोजेक्ट नवीन एजन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात. आनी म्हणून जवळ जवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. बांदोडा जैव विविधताय व्यवस्थापन समिती आणि ICAR-CCAIR हांच्या जोड पालवान ICAR अनुसूचित जाती उपाय योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शेतकऱ्यांक आणि आप मजत गटा खातीर इनपुट साहित्याची वितरण कार्यावळ बांदोडा ग्रामपंचायतीन घडून हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीत थळावे सरपंच रामचंद्र नाईक, सचिव कृष्णा गावडे, BMCचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे आणि हेर पंचायत आणि BMC वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत सुमार 30 थळाव्या नागरिकांक, शेतकऱ्यांक आणि नुस्तेमाऱ्यांक सक्षम करपा खातीर उपक्रम राबयल्लो. डॉ. शिरीष नरनावे हांणी वितरीत केल्ल्या साहित्याच्या वापराबद्दल उपेगी माहिती तांणी दिली. इथे आम्ही बांदोडा ग्रामपंचायतीमध्ये आज जो कार्यक्रम घेतलेला आहे तो बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आणि बांदोडा ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त रित्या आम्ही हे कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे. तर आज इथे आम्ही खास करून जे SC/ST जे आमच्याकडे एक स्कीम आहे त्या अंतर्गत एक आम्ही इथे इनपुट डिस्ट्रीब्युशन कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. याच्यामध्ये आम्ही जे SC/ST कम्युनिटीचे जे लोक आहेत त्यांना एक जे क्रॅप कल्चर करता बॅरल्स आम्ही वाटप केलेले आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त आमच्या फार्ममध्ये विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल मंदिरात चैत्रोत्सव सुरू असा. आयतारा वर्सुकी जावपी वीरभद्रा उपरांत ह्या उत्सवाचो समारोप जातलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठल मंदिराक भेट दिवन दर्शन घेतलें. चैत्रोत्सव ह्या थळाव्या वाठाराच्या परंपरेची देख दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. साखळेंतल्या विठ्ठलापुराच्या देवळींतली चैत्र उत्सव हो सगळ्यात व्हड उत्सव आणि 7 दीस चलपी ह्या उत्सवाक पुराय गोंयभरांतल्यान लोक पांडुरंग विठ्ठलाचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता. चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक उलोवणी परबी भेटयता आनी चैत्रेच्या निमित्तान येवपी सगळ्या भाविकांकूय बी हांव परबी भेटयता. पांडुरंगाचें देवूळ हें तशें गोंयांतलें फेमस देवूळ आनी ह्या चैत्र उत्सवांतलो वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक लास्ट रात्री मुद्दामून हांगासर येता. हांव परत एकदा हांगासर येवपी सगळ्या लोकांचें स्वागत करता आनी साखळेंतलो वीरभद्र हो तसो गोंयभर प्रसिद्ध आसलेलो वीरभद्र उत्सव आमी आमची संस्कृती आनी परंपरा जपता आसतना विठ्ठलापूर, कारापूर आनी साखळेकार हांच्यांनी मेळून हो चैत्र उत्सव तितक्याच व्हडा उमेदीन मनयता. वीरभद्र उत्सव सुद्दां अजुनूय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात मनयलो वयता.
आणि इतल्यान हे खबरापत्रां हांच सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.